आता खबरो विस्तारान 7 जानेर 2018 अकाउंटंटाची परीक्षा जाल्ली। या परीक्षेन बशिल्ले सगळेच विद्यार्थी अपेशी थारले। पण या संदर्भात अकाउंट संचालनालयाचेर निषेध करपाक काँग्रेसीन घेराव घाल्लो। आरटेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। सर आम्ही रिगार्डिंग ते तुमचे अकाउंट्स पोस्टा खातीर गोंयचे अकाउंट्स पोस्टा खातीर जी तुमी एग्जाम घेतलेली आनी 8,000 भुरगे अपियर जाल्ले। अराउंड 15,293 भुरग्यांनी तुमचे हे एप्लिकेशन फॉर्म तितूनचे 10,272 भुरग्यांनी 712 भुरग्यांनी एप्लिकेशन तुमकां दिले आनी फायनली तेंच्यानी 8,000 भुरगे जे आमचे एड्युकेटेड आसा पळय ते 8,000 परमनंट जाल्या उपरांत तो पोस्ट मेळ्ळा आपल्याक तेच कॅल्क्युलेशन करतले न्हू। सो त्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे हे तुमचे सिलेबस आसा काय तुमकां जाय तो तुमी सिलेबस काढला आनी थंय घातला? सिलेबस पयलीं आमी आयडेंटिफाय करपाक लागला, पण मागीर आमची ट्रेनिंग आसता। मागीर ट्रेनिंग आसता। सो ट्रेनिंग जर तुमची आसता जाल्यार तुम्ही एक क्रायटेरिया 50% फॉर पेपर 1 आणि 60% फॉर पेपर 2। आता हे पेपर 1 पेपर 2 ते तो तुमचे तुम्हीच जाणा, पण ही क्रायटेरिया जेन्ना गोवा बोर्ड 33% पासिंग म्हणटा, गोवा बोर्डाक तुम्ही दिले गोवा बोर्ड 33% पासिंग, तुमची 50% कित्याक आणि 60% कित्याक? तो सिलेबस आमचे ते भाशेन गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी अप्रूव्ह केला। आमी मिनिमम तुम्ही फिक्स केले सर। ते सगळं सर आयज जी गोंयची जी मेसेज आहा, आयज आख्खे जगाक जी मेसेज गेला की गोंयकार भुरग्याचे 0% रिजल्ट लागला, हेजो इम्पॅक्ट नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर कितें पडला ताजो तुमकां मातसो पसून दुख्ख जायना? हय, रेस्टॉरंट्स अशें कांय दिवंक ना, फक्त सांगलां कितें ताका की ही एग्जाम जी पळय आशिल्ली ती इट वॉज कंडक्टेड बाय गोवा बोर्ड एंड गोवा बोर्ड हॅज डन द एंटायर प्रोसेस right from holding the exam to scrutiny of the papers, and results were given to us by the Goa board. No, sir, Goa board can conduct the exam for graduate students. No, it's a professional paper board is actually Goa board. So तुम्ही Goa board पे केले तुमचे पेपर सेट पेपर जे पळय ताचे चार्जीस आसता ते पे केले। काँग्रेस डेलिगेशन येयल्ली आनी तशेंच रिजल्ट डिक्लेअर जाले, सगळे भुरगे फेल जाले, हेचे कितें तुमचे रिएक्शन आनी कितें डिमांड्स आहा? एबॉलिश केले हे आता परत एबॉलिश परत प्रोसेस स्टार्ट करतले आनी थोड्या तेंपान इलेक्शन येतले। आता डायरेक्टरान सांगला जवळ 7-8 महिने लागतले म्हणटा तो परत प्रोसेस करपाक। जर 7-8 महिने लागले जाल्यार लोकसभेचे इलेक्शन येयले जावं आनीकूय कसले इलेक्शन येता, म्हणजे एकंदरीत गोंयच्या तरणाट्यांनी शादूर रावपाची गरज आसा की हांगा पोस्ट घेवपाचे बी कांय ना, हे गव्हर्नमेंट तुमकां फटोवंक सोदता तेन्ना तुमी शादूर रावा आनी हो प्रोसेस जो एकदम लास्ट स्टेजीचेर आसा हेचेर दबाव घालपाची गरज आसा। होच प्रोसेस कंटिन्यू जावपाक जाय। ह्याच 800 भितर जे क्वॉलिफाय जावंक शकता तांकां क्वॉलिफाय करपाची गरज आसा, नाजाल्यार रिइव्हॅल्युएशन करूंक जाय, रिटेस्ट दिवंक जाय आनी हो प्रोसेस जो इतलो तेंप लागला तेचेर हे सुटावो जावंक जाय। आमचे हे डिपार्टमेंट बरे भाशेन चालू जावंक जाय। गोंयच्या तरणाट्यांचेर जो अन्याय जाला तांकां न्याय मेळपाक जाय, हीच आमची मागणी जावन आसा।